कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मये मतदारसंघातल्या वांगिणी गावात रेल्वे स्टेशन स्थापन करपाचो निर्णय योग्य असा अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगले। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांतल्यो कांय येवजण्यो मये मतदारसंघा खातीर फायदेशीर आसात। पर्यटन विकास जावपाक मदत जातली अशेंय आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांचें म्हणणें। भाजप मंडळाच्या हाजेरेंत शुक्रारा सांजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। वांगिणी हो जो गांव आसा ह्या गांवाचेर ज्या जाग्यार आमचे सिंगल पट्टीचेर आमची रेल्वे कोंकण रेल्वे धांवता त्याच जाग्याचेर वांगिणी ह्या गांवाचेर जो रेल्वे स्टेशन जावपाचें आसा त्या निर्णयाचें आमी स्वागत करता। म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हेंचेय बी हांव ह्या सगळ्या निर्णयाचें स्वागत करता, तेंचें अभिनंदन करता। तशेंच रेल्वे डिपार्टमेंट कोंकण रेल्वेनी घेतलेलो हो जो स्टेप्स आहा हेचेय बी आमी स्वागत करता। आमच्या पुराय जनतेच्या वतीन आमी ह्या निर्णयाचें स्वागत करता आसतना आमचो पूर्ण तेंको हेका जाहीर करता। कारण जाल्ल्या विधानसभेत हेचेर खूब विरोधी आमदार हेचेर भाश्य करताले, पण आमचो पूर्ण तेंको ह्या रेल्वे स्टेशनाक आसतलो अशें हांव जाहीर करूंक सोदता। अशाच धर्तेचेर जे जे सहकार्य ह्या सरकारान म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हेंच्या फुडारपणान चलणाऱ्या ह्या सरकारान आनी तेंच्या मंत्रिमंडळान ज्यो ज्यो घोशणा केल्ल्यो आसा त्यो आमच्या खातीर खूब लाभदायी आसा। जशें राज्योत्सव म्हणून घोशीत केले त्याच धर्तेचेर मय मतदारसंघ हो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमीक लागून एक घोशीत केल्लो आसा। म्हणजे पर्यावरण पर्यटन हो जो विशय आसा म्हणजे आमचो मतदारसंघ जो आसा हो निसर्गरम्य स्थळ आसा आनी ह्या स्थळान खूब अशे टुरिजम स्पॉट्स आहा। हेका लागून आनी अमृत धरोवर अशें म्हणून जे घोशीत केल्ले आहा त्या बद्दल सुद्दां मयवासियांक ह्या सरकाराचे अभिमान दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।